फिलिपकारांक पावलुचें पत्र आवेसवोर 1. फिलिपी शारांतल्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सगळ्या भक्तांक, तांच्या वडिलांक आनी सेवकांक, पावलू आनी तिमोथ, जेजू क्रिस्ताचो चाकर, नोमान करता. देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. पावलुची दिनवासनी आनी मागणें. तुमचो उगडास करता तितलेय पावटी तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक दिनवासतां आनी तुम्हा सोमेस्तां खातीर प्रार्थना करता तितलेय पावटी कुशालकायेन तें करता. कित्याक पयल्या दिसा तावन ते आयज पर्यान शुभ वर्तमानाच्या म्हज्या वावरांत तुमी म्हाका आदार दिला. देवान तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला, तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस ये पर्यान हो वावर शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. तुमकां म्हज्या काळजांत हांव घेवन आसां आनी तुम्हा सोमेस्तां विशीं ही भावना म्हाका आसूंक फावोच. कित्याक देवान म्हाका फावो केल्ल्या देण्यांत मुणगे म्हज्या सांखळ्यांनी आनी शुभ वर्तमानान राखच्या आनी थीर करच्या कामांत तुमी सगळीं म्हजीं भागीदारां. जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या मोगान तुम्हा सोमेस्तांचो हांव कितलो मोग करतां हाचो खूद देव म्हजो गवाय. तुमचो मोग अदीक वाडो, स्वताची अदीक उंच वळख आनी अदीक खोल अणभव तुमकां मेळूं, आनी हे परी कितें अदीक बरें तें तुमी सदांच विंचून काडूंक पावूं, हें म्हजें मागणें. अशें निर्मळ आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. देवाक मानता तसल्या जिविताचीं फळां जेजू क्रिस्त आमचे सोवें उत्पन्न करता. असल्या फळांनी तुमचें जिवीत त्या दिसा बरोन येतलें आनी अशी देवाक मेळटली महिमा आनी वाखाणणी. पावलुची परिस्थिती. भावां भयणींनो, म्हजी आतांची परिस्थिती शुभ वर्तमानाचे परगटणेक अदीक फायद्याची जाली हें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. क्रिस्ता खातीर म्हाका बोडकुणींत घाला म्हूण न्हय फकत राजवाड्यांतल्या सगळ्यां मदें पूण हेरांय सगळ्या लोकां मदें गाजलां. आनी हांव बोडकुणींत आसां देखून जायत्या भावां भयणींचो सुमयाचेर दवरलोलो बावार्थ अदीक घट जावंक पावला, आनी तीं अदीक धिरान आनी भिरांती विणें देवाचें उतर परगटूंक लागल्यांत. तांतलीं कांय जाणां नाटकायेन आनी एकामेकाक विरोध करून क्रिस्ताक परगटतात तें खरें, पूण दुसरीं बऱ्या मोनान करतात. हीं निमाणीं देवान म्हाका शुभ वर्तमान राखपाचो वावर दिला म्हूण जाणा जावन मोगान वावुरतात. तीं पयलीं खऱ्या मोनान न्हय पूण नाटकायेन क्रिस्ताक परगटतात तीं म्हजे बोडकुणीचे त्रास वाडयतलीं म्हूण समजतात. पूण कांय पर्वा ना. कशेय भाशेन बऱ्या व वायट मोनान क्रिस्त परगट जाता आनी हाकाच लागून हांव कुशाल आसां आनी हांव कुशालूच रावतलों. कित्याक तुमच्या मागण्यांनी आनी जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणो. म्हजो कोतकोतीत आवंडो आनी भरवंसो होच की हांव कित्यांतूच लजेक पडचो ना आनी हांव मरून वो जिवो आसूं सदांच तशें आतांय काळजीदारपणान बरोवन हांव फुडें वेतलों आनी म्हजे कुडींत क्रिस्ताक व्हडवीक मेळटली. म्हणटूच म्हज्या जिविताक कसलो अर्थ आसा? फकत क्रिस्त म्हज्या जिविताक अर्थ दिता, पूण हांव मरोन जाल्यार अदीक फायदो जातलो. अशें आसतना जिवो उरून म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन हें जिवीत सोंपोवन
क्रिस्ता सोडशें आसूंक हांव ओत्रेकतां आनी हें एकदम ओदीक बरें, पूण दुसरे वाटेन हांव जिवो उरलोलो तुमचे पासत ओदीक गरजेचें. तुमकां ओदीक धीर दिवंक आनी भावार्थान तुमची कुशलकाय वाडोवंक हांव जिवो उरतलों आनी तुमा सोमेस्ताच्या वांगडा आसतलों म्हूण हांव खात्रेन जाणो. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मोदें परतून येतोच म्हजे खातीर जेजू क्रिस्ता सोवें तुमकां अभिमान भोगता तो एकदम वाडटलो. भावार्थाच्या झुजांत आनी कोश्टांत दोगदांनी थीर रावचें. तें कितेंय जावं, क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावंक जाय. अशें तुमचे मोदें वचून हांव कशा पळोवंक पावूं वो पयस थावन तुमची खबर आयकून तुमी एका काळजाचीं जावन थीर उबीं आसात म्हूण आनी शुभ वर्तमानाच्या भावार्था खातीर एकाच मना वांगडा झुजतात म्हूण म्हाका गमून येवं. तुमच्या दुस्मानाक कशेच भाशेन तुमी भिवूं नाकात. तांचें निसंतोन जातलें आनी तुमकां सुटका मेळटली म्हूण ही एक देवान दिल्ली कुणां जातली. कित्याक क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंकूच न्हय, पूण ताचे खातीर कोश्ट सोंसूंकूय देवान तुमकां फावो केला. तुमी म्हाका झुजलोलो पळयला आनी अजून पर्यान हांव झुजतां म्हूण तुमी आयकतात. त्याच झुजांत तुमकांय वांटो आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.